हांव भाईचे धन्यवाद करता की त्यांनी माझ्या वॉर्ड नंबर 2 हे पयलेच काम केले आसा आणि उदयान ते काम हाडलेले दिसता आणि उदय आणि प्रवीणान फाईल सराकडे दिलेली आणि सरान त्याचे काम हातीन घेऊन आता हे फाउंडेशन स्टोन घातलेलो हा आणि अशीच कामं पुढे करतलो आणि आमकां सराचो आज भाईच्या सहकार्यान आज रिटर्निंग वॉल जाल्लेले आसा तेन्ना हांव भाईक थँक्यू म्हणटा आणि जी कामां जी डेव्हलपमेंट जी आसा ती हेच्या फुडें अशीच जावची. आम्ही हरमला सकयल्या वाड्यार आसात वॉर्ड नंबर 2 आमच्या मदीं आमचे वॉर्ड नंबर 2 चे मेंबर आमचे आहात पंचायत मेंबर तसेच सरपंच हरमलचे आहात तसेच स्थानिक हांगासर 7 आमचो पंच मेंबर आणि एक सरपंच आसा. आयज ह्यो लॉंग पेंडींग इशू म्हणजे नाला ह्यो जो आहा तो कितलोसो तेंप जालो पयलीं कितें तरी तेंच्यांनी एस्टिमेट केला परत रिटर्न येयलो आनी तेच्या उपरांत कंटिन्युअसली प्रवीण वांयगणकर आणि उदय वांयगणकर डेली कंटिन्युअसली हे फॉलोअप करतले. उदय आयल्यार म्हाका दिसता मंगळार ऑफिसान येतलो हे आपलें केन्ना जातलें ह्या पावसा पयलीं ती कर म्हणून आनी एश्योर केल्लें ताका पावसा पयलीं हे जातलें कित्याक तुमी पळयता आसतलें परिस्थिती कशी आहा म्हज्या फाटल्यान घरां आहा ती कोसळो शकतात वयल्यान दोंगरा वयल्यान सगळें उदीक व्हांवता सो ताका लागून हो प्रायोरिटी आसलो. हो 25 मिटराचो नाला आसा दोशी वाटेन प्रोटेक्शन वॉल आहा ताका आनी टोटल कॉस्ट तेजो 8,20,000 कितें एस्टिमेटेड कॉस्ट आहा आनी आयज नाल फोडून ही सुरवात केल्ली आहा. वॉर्ड नंबर 2 हो पयलेंच काम म्हणटा पूण इतलें एश्योर करता आनीकूय कामां सगळीं तुज्या वॉर्डान जातली. तशीच पंचायतीन हरमल पंचायतीन मेजर आमचो प्रोजेक्ट आहा तो पंचायत घर. त्या पंचायत घर ऑलरेडी फायल मूव कर म्हटलेली तेंच्यांनी जो बाल भवनाचो प्लॉट आहा एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो तो एज्युकेशन डिपार्टमेंटा आमी ट्रान्सफर ऑफ लँड डायरेक्टर पंचायती कडेन मागला. तो प्रोसेस सगळो चालू आहा. तुम्ही पळयता आसतले हरमलान कितले डिफिकल्टीज जाता हरमल पंचायतीन येवंक वचोंक लोकांक आनी गाडी पार्किंगेक चान्स मेळना परत हॉलूय बारीकसो आहा थंय फंक्शन्सूय घेवंक मेळना आनी थंय मिटिंग्स घेवपाक सारकें मेळना. ताका लागून बाल भवन जे आहा थंय एज्युकेशनाचे 2,000चो प्लॉट आहा थंयसर बऱ्यापैकी आमी पंचायत घर बांदतात म्हणजे सगळे फॅसिलिटीज तांकां म्हणजे जी ऑफिसां सुद्दां सब ऑफिसीस आहात खंयच्या कन्सर्न डिपार्टमेंट ती सुद्दां तांकां थंयसर हे करून तांकां रेव्हेन्यू मेळटलो तेचो म्हणजे तेंचे रेंट आहा ते तांकां मेळटले. हॉल एक बरोसो म्हणजे तेंचे बर्थडे पार्टीजूय जावं शकता ग्रामसभा इतर गोश्टी तेंचे जातले बरे कॉन्फरन्स हॉल सरपंचाक कॅबीन अशे प्रकारे आमी प्लॅनिंग डिझायनींग करपाक लायला. सो बेगिनात बेगीन ते शिफ्ट जातले. बाल भवनाचे जे थंय भुरगीं शिकतात तांकां आमी पंचायतीच्या वयल्या हॉलान जो वयलो हॉल थंय एकोमोडेट करपाचें हे प्लॅनिंग केला कित्याक भुरगीं म्हाका 20-25 भुरगीं येतात सांजच्या टायमाचेर सो ते म्हाका दिसता हॉल सफिशियंट तांकां बऱ्यापैकी आहा. फक्त आमकां टॉयलेट रिनोवेट करून ते आमी करून हे फॅसिलिटीज आहा ते हरमला पंचायतीक दितले.